नमस्कार. हेडॉनच्या ह्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमच्याबरोबर एक असे आमदार आसात जे आमदार नाशिल्ले तेन्नाय बातमी आसताल्यो, जे आमदार जाले पण सरकार पक्षात ना तरी बातमी आसात, आणि अशी एक एक गजाली करतात की तातूंतल्यान ना थंय वादळ तयार जाता. विजय सरदेसाय आसात आमचे बरोबर, फातोड्डेचे आमदार. मागीर एक सांग, ते हाडप सगळे इंडिपेंडन्सा एक कडेन, ते सामकी टिपिकली हात वयर काडप, कित्या उपद्व्याप हे कितें तकलें हा तुज्या? गोंयांत पयलेचदा 5 इंडिपेंडंट आमदार निवडून आयलेत आनी म्हाका दिसता इंडिपेंडंट आमदारांक जेन्ना 5 जाण निवडून येता 40च्या हावजान, वी आर ऑलमोस्ट 1/8 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हावस. वी आर मोर दॅन हाफ द सायज ऑफ द मेन ऑपोजिशन पार्टी. सो एक गरज जाता की आमकांय बी एक आयडेंटिटी आसपाक जाय. सो इंडिपेंडंट आमदार एक कडेन आयले इतल्याच खातीर की आज इंडिपेंडंट आमदार जर बरोबर रावले जाल्यार आमकां दिसता आमी आमचे मतदारांक न्याय दिवपाक शकतात. आज BJPच्या सरकारान थोडें एक अशें फिलींग जालां की आमकां ब्रूट मेजॉरिटी आसा, म्हणटकर हे आमदार कोण, इंडिपेंडंट कोण, आनी इंडिपेंडंटाक आवय ना बापूय ना अशी स्थिती जाल्ल्या. म्हाका दिसता आमी सगळे इंडिपेंडंट आमदार एक कडेन येवप म्हणल्यार आमी आमचे जे मतदार आसात ज्यांनी BJPकूय आनी काँग्रेसीकूय भायर ओडून आमकां सपोर्ट केलो, तांकां एक आमी आवाज दितात, तांकां एक आमी एक लेबल दितात. आनी हें जें लेबल आहा हें गोंयकारपण राखपा खातीरूच आमी फुडें सरिल्ले आहा. आमी जे हात वयर काडल्या ही पॉलिटिकल इन्स्टेबिलिटी करपाक न्ही, वो कोणाचो सरकार उडोवपाक न्ही. हें आमी जो एकवट केला हो गोंयकारपण राखपाकूच एकवट आसतलो. हाजे खातीर पण एक गजाल आसा की तुमगेले तातूंतले 5 दोग जाण आमदार ऑलरेडी सरकार पक्षा भितर आसात. सो ते आनीक एका गटाचो भाग कशे जावपाक शकतात, आनी तुमी तांकां कशें मानून घेवपाक शकतात? पयलें म्हणल्यार सरकाराक समर्थन केलें म्हणून सरकार पक्षांतले जायना. मिनिस्टर एकटो मिनिस्टर आसलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना. BJPचो आमदार न्ही तो, सो आमी BJPचे आमदार हाडपाक कांय ट्राय करूंक ना. अशें काय आमी आनी सपोर्ट गॅदर करपाचो एक हें न्ही, तो इन्सेंटीव असो नाशिल्लो. आमी एकवट जो केला तो इतल्याच खातीर की जे मतदारांनी आमकां समर्थन दिलें हे मतदारांक आमी एक रिअश्युअर करूंक सोदतात की बाबा आमी सगळे एक आसात आनी गोंयकारपण राखपा खातीर आहा. हातून ह्या दिसांनी कांयच पॉलिटिकल एक्टिविटी तशी कांय ना. मेन ऑपोजिशन पार्टी सारकी न्हिदूंक गेल्या, कामपोज घेवन न्हिदूंक गेल्या. सो हाजे खातीर मातशें कितें तरी जालें जाल्यार इट क्रिएट्स वेव्स. मियर फ्लटर क्रिएट्स अ वेव. तशे भशेन हें जाल्लें आहा. पूण हातून आमी सदांच सांगीत आयिल्ले आसा की मनोहर पर्रीकाराक खूब जाण सपोर्ट करूंक सोदता आसत. मनोहर पर्रीकार चीफ मिनिस्टर जावचो अशें गोंयच्या लोकांक दिसलें, आनी गोंयांत जी मॅन्डेट मेळ्ळ्या ही मॅन्डेट मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळ्या, BJPक न्ही. इधर मॅन्डेट BJPक आशिल्ली जाल्यार हांव पडपाचो. I happen to be the only MLA who has defeated a sitting BJP MLA. तशें रोहन कवट्यान BJP कॅन्डिडेटाक उडयल्लो आहा, नरेश सावळान BJP कॅन्डिडेटाक उडयल्लो आहा. सो हाजे अर्थान BJPक मॅन्डेट न्ही, ही जी मॅन्डेट मेळ्ळ्या ती मनोहर पर्रीकार म्हणटा. हें सरकार मनोहर पर्रीकाराचें, भाजपाचें न्ही. हय, मनोहर पर्रीकाराचें सरकार म्हणून लोकांनी समर्थन दिल्लें आहा, भाजपाचें न्ही. भाजपाचें सरकार. आज जर भाजपाचेंच जर अशें आशिल्लें जें आज भायर अशें फिलींग जाल्लें आहा आनी हो हनीमून पिरियड चालू आसा, भाजपाच्या वर्करांक अशें दिसता की बाबा सरकार आमकां 21 मेळ्ळें म्हणल्यार आमीच सगळें म्हणून. तांकांय बी दिसपाची गरज आहा. दे ऑल्सो हॅव टू रिस्पेक्ट द मॅन्डेट. द गव्हर्मेंट एज वेल एज द लिडर ऑफ द रुलींग पार्टी नीड टू रिस्पेक्ट द मॅन्डेट एज मच एज मनोहर पर्रीकार हॅज गॉट द मॅन्डेट टू रूल गोवा. We independents have also got a very clear mandate to represent our constituency. प्रेशर ग्रुप तयार करपाचो आशिल्लो काय नाशिल्लो? प्रेशर ग्रुप असो न्ही हो. बेसिकली गोंयांत जर इंडिपेंडंटांक लोक सपोर्ट करता तर तांकांय बी एक नांव जाय. इंडिपेंडंटाचें सांगूं जायना आपूण काँग्रेस म्हणून, इंडिपेंडंटाचें सांगूं जायना आपूण BJP म्हणून. सरकाराक सपोर्ट करता हो ना पर्रीकार आमचे बरोबर आहा, हो पर्रीकाराक आमी तेंको दिता हो ना, हो दुसरो इशू. पूण आमकां एक आमची आयडेंटिटी जाय. म्हजे इलेक्शनाच्या टायमार हांव सदां म्हणटालो की जे सेल्फ रिस्पेक्ट आशिल्ले फातोर्डेकार, आत्मसन्मान राखपी फातोर्डेकार, हे फुडें सरून एक वी फॉर फातोर्डा म्हणून आमी एक संघटन करून भायर सरले. आनी हें वी फॉर फातोर्डाच आमचें इलेक्शनाक पुतो आमी गेले. ऑल्दो इट इज अ चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन.
सो असोच आत्मसन्मान आशिल्ले लोक, सेल्फ रिस्पेक्ट आशिल्ले लोक दर नावेली आहा जाल्यार तांणी एक वी फॉर नावेली करचें, दर वेली आहा जाल्यार तांणी एक वी फॉर वेली करचें, दर दिवचले आहा जाल्यार तांणी वी फॉर बिचोली करचें, आनी पर्वरी आहा जाल्यार वी फॉर पर्वरी करचें. आनी एक दीस हे सगळे एक जावन एक वी फॉर गोवा अशे टायप एक एंटिटी तयार जावचें. यू आर ट्रायंग टू क्रिएट अ parallel political force. It is not a parallel political force, but I am trying to think in terms of a regional force, a regional combination which is relevant to the day, which has its high command in Goa, which does not have to go to Delhi to take every decision. हे पर्रीकारांनी सांगला आपण दिल्ली वचचो ना म्हण. ताजे खातीर आमी पर्रीकाराचें कौतुक करतात. म्हाकाय बी पर्रीकाराचें खूब बरें दिसता थोड्यो गोश्टी, पूण ताजो प्रॉब्लेम असो आहा की ताका टायम थोडो मेळिल्लो आहा आनी तो आपले पार्टी और आपल्या केडराक कितलो कंट्रोल करूंक शकता तें आमी पळोवंक जाय. आतांच इतलो बेगीन ताका आमी कंडेम करप इज नॉट रायट. वी हॅव टू गिव हिम सम टायम बिकॉज ही हॅज बीन गिवन टू परफॉर्म. पीपल आर लुकिंग एट हिम वेदर ही वील परफॉर्म और नॉट. सो वी हॅव टू गिव हिम अ चान्स टू परफॉर्म. बट वायल परफॉर्मिंग ही हॅज टू ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द फॅक्ट दॅट हीज केडर हॅज टू बी इन कंट्रोल. आज गोंयांत जें कितें चल्लां हें पॉलिटिकल जिंगोइजम. आमी जिखले. You are saying this is too early to condemn Manohar Parrikar, and Yes. immediately you are saying that you are hinting that BJPच्या कॅडराचें जिंगोइजम सुरू जाला. हय, सामकें 100% जिंगोइजम सुरू जाला हें दिश्टी पडटा. आज आमच्या फातोर्डा मतदारसंघान जेन्ना भितर येता तेन्ना बॅनर्स दिसतात की आमी पेट्रोल देंवयलें, वी हॅव परफॉर्म, वी हॅव कॅप्ट अवर वर्ड. फोटो ताजेर कोणाचो दिसता? पर्रीकाराचो आनी पडिल्ल्या आमदाराचो. तांची पार्टी न्ही ती. ताजी पार्टी आसूं पूण ताणें खंय पेट्रोल देंवयला न्ही. इज ही पार्ट ऑफ द कॅबिनेट? हाऊ कॅन यू क्लेम क्रेडीट फॉर समथींग युअर गव्हर्मेंट It is their government न्ही. It may be their government, but that is it. See, because it is their party which is ruling, they are come to a situation wherein all other political entities are considered as if they don't exist. So we want to show that we very much exist and nobody can ignore Okay. us. एक गजाल कित्याक जाली की जेन्ना दुसरे दीस तांकां प्रश्न विचारले, हय. कारण डेफिनेटली तुम्ही जी मिटींग घेतली ताजो प्रभाव पडलो, ज्या तरेन तुम्ही हात वयर काडले सगळे ताजो प्रभाव पडलो. ताजे उपरांत बहुतांश जाण तातूंतले म्हणपाक लागले की विजयान आमकां सांगल सुद्दां नाशिल्लें की अशें हातबीत वयर काडपा जाय म्हण. आमकां आपयले जस्ट मेळया आनी उलोवया म्हणून, आनी मागीर हात वयर काडून घेतले म्हण. हात वयर काडून घेवपाक कोणाक फोर्स केलो ना. नंबर 1. नंबर 2, इलेक्शनाक जर उबो रावतलो जाल्यार मिनिमम 21 वर्सांचो जावपाक जाय. 21 वर्सांचे मेरेन कोण दूद पिना आनी 5,000 लोक फुडें आशिल्ले अशें कितें कानान सांगून कोणें हात वयर काडूं ना. इट वॉज ऑल स्पॉन्टेनियस. आनी जें कोणाच्या मनान कितें आसता तें स्पॉन्टेनियसली भायर सरता. तांचो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की इतलो लोक थंय आसतलो आनी अशी थंय फंक्शन जातलें आमचें हें आमकां सांगलें ना म्हण. पळय, आमी इलेक्शन जिखून आयिल्ले मनीस, थंय आमी लिपून कांय करूंक येवना. जे पडल्या तांणी लिपून करपाचें, जे जिखल्या तांणी उघडपणान करपाचें. आनी हें म्हजें फंक्शन ऑफिशियल ओपन जातलें म्हणून सगळ्यांक खबर आसलें. आनी म्हाका दिसना की खंयच्याच इंडिपेंडंटाक अशें दिसता म्हणून की ताका फोटोवन थंय व्हेला म्हणून. You didn't trap them. नॉट एट ऑल. बिकॉज द बेनिफीट ऑफ दिस युनिटी. They say you trapped them in the image of 5 independents standing together raising their hands. I am sure that every independent will benefit, including the minister. If unity is always strength. United we stand, divided we fall म्हणा. So united we stand. We all stood very well. And I am sure that this unity will benefit them. It will not benefit me. Not at all. फोटोवपाचो क्वेश्चनूच येना. कित्याक फोटोवन म्हाका कितें फायदो आहा? तांकां एक केलें और आमी एक एंटिटी केली, हातून म्हजो फायदो कितें? हांव कितें चेअरमॅन जावपाक सोदतां? खंयच्या सरकाराचें कितें चेअरमॅनशीप मागल्या वो मिनिस्ट्री मागल्या? हांवें कांय मागूं ना आनी हांव मागयना. एंड आय एम व्हेरी क्लियर अबाउट दीस दॅट टेक्निकली आय एम इन द ओपोजिशन. I cannot say I am the ruling bench because I have defeated the only sitting BJP MLA. That cannot be erased. So I am very clear about it that I am in the opposition and I intend to do something good for my constituency and for the sake of Goa. And हे करपा खातीर जर युनिटी जाली इंडिपेंडंटाची, then we are doing justice to our voters. विजय सरदेसाय स्वताची एक अशी इमेज तयार करपाक सोदता जंय ओपोजिशन तुवें सांगलें तशें इज नॉट एक्टीव आनी देर इज नो वॉयस, नो पॉलिटिकल वॉयस इन द ओपोजिशन. थंय मनोहर पर्रीकारा सारक्या पॉलिटिशनाक चॅलेंज करून विजय स्वताची इमेज वाडोवपाक सोदता. ना, मनोहर पर्रीकाराक हांवें चॅलेंज करपाक अजून सुरवात करूंकूच ना आनी चॅलेंज करपाक हांव सोदिना. पूण जर तो खंय चुकलो जाल्यार एज अ मेंबर ऑफ द ओपोजिशन बेंचीस इट इज माय ड्युटी टू
point this out and to oppose him. But at the moment he has not done any mistake that he needs to be condemned. Secondly, जेन्ना तूं ओपोजिशनान आहा तेन्ना तुवें ओपोजिशनाचें काम करूंक जाय. ओपोजिशन MLA अशें चिंतून तुवें काम करूंक जाय. तेन्ना तुका यू कांट बी अंडर अ हँगओवर दॅट आमी आशिल्ले, आमी सरकारान आशिल्ले, आमकां गाडयो आशिल्ल्यो, आमकां बॉडीगार्ड आशिल्ले, ते भ्रमान रावन कोता येना. ते जर कोण रावता जाल्यार ती तांची चूक, म्हजी चूक न्ही. हांव केन्नाच म्हणना हांव रुलिंगान आशिल्लो, आनी हांव जेन्ना काँग्रेस पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी बी आशिल्लो तेन्ना आय हॅव नॉट हेल्ड एनी ऑफिशियल पोजिशन एनीवेअर. सो आय एम नॉट entrapped by the trappings of power. ते म्हाका नाच. I can survive on my own and I'm quite sure that इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज चालू आसा. इमेज बिल्डिंगाचो इशू ना. हांव जें कितें करता आमी 2 म्हयने जाता थंय आहा. इमेज बिल्डिंग कसली इमेज आमकां मातशी आसा न्ही. आय एम नॉट अ नॉन एंटिटी. Definitely. I've just But you want to create your image on a state level base. I do not know, but I intend to. 100% I intend to. I want to do justice to the position that I occupy. Today, if I'm an MLA, I will see that Goan identity, distinct Goan identity, is protected. Scams that have happened in the past are exposed, whether it is by today's opposition or today's ruling, whoever it be. These things have to come out, and that's the job of a legislator. And then I will contribute to improvement of the legislative debate. Boring a private member being. I know how this question sounds, but yeah. Are you a shadow opposition leader? शेडो म्हणटे उतर बरें एक आतां कोफूज जाल्लें आहा. आमचो पडिल्लो आमदार म्हणटा की आपूण शेडो MLA म्हूण. शेडो MLA म्हणटा तें केन्ना नासता. एंड देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ शेडो ओपोजिशन लिडर. देर कॅन बी अ शेडो कॅबिनेट ऑफ द ओपोजिशन. फॉर दॅट the call has to be taken by the opposition leader himself. He should make a cabinet. He should say that I am the shadow chief minister. And the other members of the opposition are having these shadow positions, and then they can have the shadow portfolios. This is what is the Westminster model. Yeah, definitely. तो जर हांगा ते करूंक सोदता जाल्यार the call has to be taken by the opposition leader. He has to take the decision. He has to call us to do it. At the moment, I cannot say that I am trying to do it, but I am certainly. You are not trying to do it. Are you denying that you are not trying to do it? No, I am not the opposition leader. If you make me the opposition leader, tomorrow I'll start doing it. I'll depute each person one portfolio, and we'll dissect the portfolios and do justice. See that no omissions or commissions are committed by the minister. But I don't have the mandate to do it because I'm not the leader of the opposition. But I would certainly want to do it. If somebody tells me to do it, I will do it. I'm open for it. ह्या जे असेंब्ली अधिवेशन येता पावसाचें अशें म्हणटात की सगळ्यांत चड प्रश्न घालपाची तयारी तूं करता. हांव करता. हांव म्हाजो नवो आसा. हांवें आमचे ऑनरेबल स्पिकराकूय सांगलां की नवे जे आमदार येतात तांकां मातशें लेजिस्लेटीव कितें जे हें आसतात म्हळ्यार लेजिस्लेटीव प्रोसिजर्स आमकां मातशें शिकोवपाक, आमकां एक्सपोजर दिवपाक कितें तरी तूं कर म्हणून. कित्याक म्हजी उमेद आसा की ज्यो गोश्टी म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता आज मेरेन लिपिल्ल्यो गेल्यो त्यो एक्सपोज करपाची गरज आहा. आनी गोंयांत जे रेलेवंट इश्यूज आसात ते इश्यूज कोणें तरी आवाज उठोवन ते एसेंब्लीन. कितले प्रश्न घालतलो? हांव चिंत्तां एक बरें घालतलो म्हणून. पळोवया आतां अशें चिंत्तां एक फिगर एक 500 प्रश्न. 500 तरी प्रश्न घालतलो अशें म्हणून म्हणटा हांव. आतां पळोवया खंय पावता तें. बट आय इंटेंड टू डू दॅट. लेट्स सी. ह्या हाजेर आमी ब्रेक घेतात. 500 प्रश्न येता त्या विधानसभा अधिवेशनात घालपाच्या उद्देश दवरला विजयान. खंयच वचनाकात आनी खुबशे इंटरेस्टिंग इश्यू डिस्कस करपाचे उरल्यात. 2 मिनटां भितर परत येता.